चाइल्ड मॅरेज प्रकरणात फोंडे पुलिशेन 5 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला। ही 5 जाणां मूळ कारवार कर्नाटकांतली आशिल्ल्याचे कळटा। सानपिरायच्या चलये कडेन लग्न जाल्ले येसुनाथ लखमपूर ह्या 28 वर्साच्या तरणाट्याक फोंडे पुलिशेन अटक करून पॉक्सो कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला। फुडलो तपास सुरू आसा। आम्ही फोंडा पोलीस स्थानकाच्या हांगा आसा परिसरात जे जाग्यार काल एक घटना घडली की अल्पवयीन चेडवाक लग्न गेले म्हणून एकट्या चिंबलजाक येसुनाथ लखमपूर एका पुलिसांनी अरेस्ट केले आसा। घटना अशी की ऑगस्ट म्हयन्यान की तेंचो बालविवाह तेणी आसतना अल्पवयीन तेगे लग्न गेल्ले उजगांव हाडून आनी नातेवाईकान तेका लग्न गेले। जेन्ना हे चली लग्न करून गेली तेन्ना तेका समजलें की हो येशूराम म्हणटो आहा तो पयलींच लग्न जाल्लेलो आसा म्हणून। हे संदर्भात तेणी आपल्या फॅमिलीक सांगलें। फॅमिलीच्यान मागीर तेणी तेका येवन चेडवाक गेलें। कारवार पुलिसेन दिसता मागीर तक्रार दाखल तेणें सांगलें की गोंयान फोंडा पुलीस स्थानक जी आहा थंय तक्रार दाखल करा आनी ते नुसार तेंच्यांनी हांगा तक्रार दाखल केली। तेका लागून तो येशूराम आहा तेका अटक केल्ली आहा तेजी घोवाक आनी तेजे वांगडा जे 4 जाण आसलेले तेंकांय अटक केल्ली आसा। तेंची अटक करून तेंच्यांनी तेजेर गुन्हा दाखल केल्लो आसा जो आसा एक लक्ष्मण वडार 60 आनी एल्लावा लखमपूर 40 दुसरे भास्कर वडार आनी एक लक्ष्मी राजा वडार म्हणून हेंचेर गुन्हा नोंद केल्लो आसा। तेंचेर आतां सद्याक पुलीस इन्व्हेस्टिगेट चालू आसा आनी तेंचेर योग्य ती कारवाय जातली अशें पुलिसांनी सांगलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।